अंत्रुज गुडियो फोणे सादर करतात 2 अंकी कोंकणी नाटक अनवाणी. अनवाणी. लेखक डॉक्टर तन्वी कामत बांबोळकर. दिग्दर्शक अनंत कामत बांबोळकर. उजवाड आयोजन श्रीनिवास उसगांवकर. नेपथ्य मोहित विश्वकर्मा. पार्श्वसंगीत अथर्व सिनायमोपकार. संगीत रचना गौतमी हेदे बांबोळकर. वेशभूषा सुविधा नाईक. वेशभूषा आधार दीक्षिता मांद्रेकर. रंगभूषा खुशबू कवळेकर नाईक. सामुग्री व्यवस्थापक निखिल चिंचवाडी. आधार दामोदर राज बांबोळकर. सुरजित साईदत्त कामत, ऋषिकेश कदम, जमुना विश्वकर्मा, अभिजित नाईक, राजू कोल्वेकर, साई पाणंदीकर. खास आधार वरदांबिका कला संघ फोणे, अंत्रुज लयतक फोणे आणि विठोबा देवस्थान समिती दुर्गाबाद फोणे. लागीन आमचो गाव चलून चलून कितले म्हणून चलतली आमी. आणि किती उपाय असा? 2-3 दिसान जायत येरादारी सुरू. हांव म्हणटा इतले घाई कित्याक? कोण घेतला आमकां घरान? काम बंद पडले, भाडे भरूक पयशे ना आणि तातूंत तूं. हांव अशें आसा म्हणून सांगता घाई नाका. आतां ह्या म्हयन्यान केन्नाय सुटू शकता न्ही हांव. म्हणून हांगा रावनूय जावचें ना. हे पळय, थंय फुडें वचत जाल्यार मेळत कितें घरा पावपाक. घर फाटली 10 वर्सां हांगाच आसा. आतां घरच्यान परत घरा. हे पळय, थंयच्यान कोण धांवडावन तरी घालचो ना. आनी पोटाचें कितें? शेत आसा, पिकोवया. पूण पावतली आमी सारकी. हे पळय, तूं अशें चलत न्ही जाल्यार पावची ना. मातशें बेगीन चल मुगो. अशें कशें उलयता तूं? तुका दिसता म्हाज्यान चलपा जातशें? बरें सायबिणी, हे पळय, तुका जाय तशें चल. पूण चल, वाट खूब आसा. कितें तरी मेळटलें. मेळटलें आनी कितें? पयस पयस कोणूच ना. हरशीं कितली गर्दी आसता न्ही ह्या रस्त्याचेर. हाजी तो मूस लेगीत ना. हे पळय, कोण ना न्ही तेच चड बरें. कोणाची कटकट ना. हांव आनी तूं दोगांच जाणां. चलता चलता घडी पावतली पळय तूं. मागीर घर सारकें करून घेवप, शेत पिकव. कोणता कोण तरी मदत करतलो का बियां घेवपाक. हय, म्हाकाय अम्मागेर वचपाक मेळटलें. मागीर पयले गुरवारपण करूंक मेळ्ळें ना तिका. आनी नातवाकूय खेळोंक मेळ्ळें ना. पूण हें गुरवारपण मात अम्मागेर करूंकूच जाय. तिका सगळें सोंसपुरोवंक मेळटलें. हय, हाका गांवान व्हड जावपाक मेळटलें. आमी अणभवलें भुरगेपण ताकाय मेळटलें. आमी केल्लें तेच ताका कित्याक? आ?
थंय गांवान व्हडली शाळा जाली आसतली हय थंय वतले ते ते तेच म्हणून तुका कशें कळ्ळें जाव तो ए पूण आमच्या भशेन शेतान वचचो ना तो आं? ना घर सारकें करून संडास लेगीत बांदुया हां? हय गांवान वतात जाल्यार नवीन सुरवात करुया आमच्या भशेन खोपीतले जेण नाका ताका बरें बाये सगळें करुया पूण आतां या तरी आं हें पळय वाट खऱ्यांनीच खूब आसा बरी जोती आशिल्ली ती कोणी चोरली अशें उक्त्या पांयनी जायना रे चलपाक जाणा गो पळय आनी कांय उपाय ना ताज्या खातीर आमकां चलपाक जाय आमी हांगा रावलीं जाल्यार तुवें पयलीं ताज्या बद्दलची सपनां पुराय करपाक पावतलीं आमी हें पळय मातशें पासियेंस काड हांव जाणा आज मेरेन खूब काडला तूं आनी मातशें आं आनी हें पळय वाटेर वता आसतना खंय तरी जोती मेळटली ती घालुया बरें. हां? चल चड त्रास जाता ना तुका म्हाकाय ना आं हें पळय हो थंय मुखार वतकच शीम आसा थंय कोण तरी अरे बाबा नो अरे अरे धांवतात कितें आमचें हय बाबा अरे धाव ते येतात कोण ते? वरून घालतले हा? कॅम्पात धाव बाई 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 धांवतात कित्याक कितें जाला तुम्ही आणि त्या वाटेन वचनाकात लोकांक धरून कॅम्पात घालता खंय कितें लिपात बेगीन हय आमी सुटले कशे बशे तुम्ही गांवाक वताले हय पूण आतां वचपा मेळटा अशें दिसना सगळी कडेन पुलीस आसात आतां कितें करुया सांगिल्लें हांवें तुका आतां तुमी कितें करतले पोया खास बसी सुरू करतले अशें आयकलां बसी सुरू करतले करता येना करता म्हाका ना कोणाचेर विश्वास तूं मरे हेच बरें कितें चला त्या वटेन रानांतल्यान एक चोर वाटा थंय कोण नासलो या आमी थंयच्यान चल 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 चोर वाट तुम्ही विसाव घे आणि भायर सरा वयनी जाम दिसता न्ही आम्ही भायर सरता हा बरें हा? आतां कितें करुया राव मातशें हें पळय तूं 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 बस हांगा कितें तरी उपाय सापडटलो इल्लें उदक मेळ्यार बरें जावपाचें उदक वांगडा घेतिल्लें थंय सोंपलें मेळटलें खंय तरी नळ आसतलो हांगा पूण पावतलीं न्ही आमी सारकी गांवान हें पळय तुका याद जाता आमी लग्न जाल्लीं तेन्ना खंय रावतालीं तें तेन्नाच्यान आज 5 वर्सांनी मातशी तरी परिस्थिती बरी जाली काय ना आमची तेय सारकें आनी तेन्नाच अशी रस्त्यार पडपाची परिस्थिती येवपाची आमची हें पळय आतां रडपाक वयना हां ते गेले त्या चोरवाटेन वचपाक मेळटा जाल्यार पळोवया आनी हें पळय उदकूय मेळत थंय रान म्हणटकच हां चल यो हें पळय सवकास हां हय बेगीन यो पांय सांबाळून घाला हय आयकला काळोख जायत आयलो आनी कितलें म्हणून चलपाचें हें पळय रात म्हणटकच वाटेर कोण आसचो ना सुशेगाद वचपाक मेळटलें तुका जाय जाल्यार मातशें रावया हरशीं जाल्यार रावत आशिल्लें हांव पूण भंय दिसता कसलो भंय ताजेर कितें परिणाम जायत म्हणून म्हाका परत चूक करपाची ना हें पळय म्हाका कितें दिसता जाणा ताकाय कळ्ळां आसतलें आमी ताका खंय तरी बरे कडेन व्हरतात म्हणून पळयलें उजवच्यान चलतना मात्तूय त्रास करता ताणें तुका हां
आगो किती झालंय हांव सारको उलोवना उलयला आसतना अशें मागता हांव. आमच्या ह्या हट्टा खातीर ताका त्रास जायना जाल्यार पुरो. तूच म्हणटालें न्ही बरें उलय बरें जातलें म्हणून आनी आतां तूच अशें उलयता तुका कळचें ना आवयचे काळीज म्हजे. आनी बापायक काळीज आसना आसता पूण बापूय एक जीव पोटान घेवन भोंवना. आनी आनी एकदां काय भुरगे गेले कितलो भंय दिसता हें तुका कशें सांगू. हरशीं सदां कामा वयल्यान आयलें की ह्या वेळार ताची पोटार खोटी मारप सुरू जाताली. हा सगळे गुडूप हसतले न्ही ते सारके. हे पळय तूं म्हाका नाका आसलें चित्ता पळय फाटले 8 म्हयने तुवें चलपाचें उखलपाचें जायतें काम केलां. येन्ना म्हणल्यार ताका संवय जाली आसतली. हय संवय जाली आसतली ताका. हासत घडये हसू. आयक हां आमी आतां रातीकूय चलपाचें काय रावया थोडो वेळ. नाका हे पळय थोडो वेळ रावया हां. तूं मातशें आड पड हांव खंय उदक मेळटालें पळोवन येता. हय ती बाटली दी. चड पयस वचूं नाका ना हांव मातशें हांगा आड पडटा. हय हय कोण आसा कोण आसा थंय. कितें जालें. कोण लागलं तुज्या फाटल्यान. हे पळय मातशें शांत जा. म्हाका तरी पयस पयस कोणूच दिसना. पळय तूं म्हाज्या वांगडा हांगा यो. म्हाजो घरकार लागींच उदक हाडपाक गेला. येतलो यो 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 हांगा बस यो यो बस 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 बस. बरें जावं तुज्या. हांव सगळे भशेन चलपाक लागला खरें पण पण खंय वतलें तेंच खबर ना. हय खंय वतलें तेंच खबर ना. खंयचें. याद जायना घरच्यान खूब ल्हान आसतना भायर सरिल्लें. खंय तरी भायर जाणा. हय मागीर तूं वता तरी खंय. पयस आतां हांगा इतले बेगीन काम काय मेळचें ना. सगळे भितर रावल्यात न्ही. खंय तरी भायर येतलें थंय रावतलें हांव. हय हे पळय तूं चिंता करूं नाका. बेगीन सुरू जातलें अशें आयकलां. हे हे आयकल्ल्याचेर म्हाजो विश्वास ना. जाता तेन्ना जाता. सोड तूं खंय वतालें. गांवांत. गांवांत चलत ह्या स्थितीन. आनी कांय उपाय ना असो म्हजो घरकार म्हणपा लागलो. तो खंय पावलो गो. भिवून बीन गेलो ना मुगो. ना 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 येतलो आतां. हां यो बेगीन म्हाकाय तान लागल्या सामकी. हय ना येतलो. आयकला खंय पावलो तूं. आगो येतलो तो. तू या बस हांगा. ह्या स्थितीन चड त्रास बरे न्ही. यो यो बस बस हांगा बस. खबर आसा ताका कितेंय जालें जाल्यार. छे ताका आतां काय जावचें ना. सगळे भितर रावल्यात न्ही. ते म्हाजे फाटल्यान लागलेले ते लेगीत भितर रावले आतां. कोण तें. ते गो सद्याक आपलें काम केलें अशें करून दाखोवपी. कोण वाटेर मेळटा पळय तेका भरडेक चोडपी तेच. तूं बरें सुटलें. हय अरे खंय उरलो तूं. आगो थंय झरी वेल्यान उदक भरून हाडलें. आगो तूं कोण. अरे भिवू तेका. तेंय आमचे भशेन गांवांक वता. तेन्ना गेली सामकी. ते विसरलेंच हांव. तूं एकलें ना म्हणून. घे पी तूं. पी पी तूं पी. हांव पिलें पी तूं आतां. हय
खंय वताले? वाट मेळटात हय वाट मेळटात. ए तू मदींच कोणाच्या भानगडीन पडलें हें म्हाका धड दिसना. अरे ना रे, तू नासना म्हाका तेजो मातसो आदार जाला, तितलो आमचो ताका आदार. हें पळय, सद्याक कोणाचेरूच विश्वास दवरपाक शकनात आमी. आसूं, तुका मातसो तरी सुशेग मेळ्ळो मुगो. हय. तर या आमी हांगच्यान चल. ना चलात तुम्ही पुढे, माझी वाट वेगळी, तुम्ही पुढे चलात आणि उदक दिले म्हणून देव बरें करू. हा तशें न्ही गो. ना ना चलात तुम्ही. तुमकांय दिसलं आसतलें अशें काळात एकलीच बायल कशी चलपाक लागल्या. चलात तुम्ही पुढे. हा तशें काय ना, काळजी घे तुजी. हा जाय जाल्यार आमच्या वांगडा. हा पूण आमकां खूब चलपाक जाय. हा हय चलात तुम्ही. आणि तुमचे परस ताची मात काळजी चड घेता. ए चल. ताची काळजी चड. बरें येता. रावा रावा अहो येता रावा रावा. एक शीम कशी तरी करून पार केली आमी. आता ह्या शारान तरी कितें मेळटा जाल्यार पळोवया. येरादारी सुरू जाली अशें आयकलां. ते बाबडे खंय पावले काय? आगो सगळ्याची काळजी करपाक आमकां वेळ ना. गांवान पावपाक जाय मुगो. पावतली, हांगा मेरेन पावली. आवय देवा. ए, हा हांगा कोणाकूय विचारल्यार बरें जातलें. कितें? ही बस येवपाची सुवातशी दिसता. हय हांगा कितें तरी खबर कळटली. हय आनी कोणी खावपा दिता जाल्यार. पूण हांगा सगळें बंद आसा गो. हय हा ती पळय, कितें? थंय कोण तरी आसा. आसा? युनिफॉर्म ना, म्हणजे लोकूच आसतले. ए पळय तू 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 बस हांगा, हांव पळयतां. बाई हय 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 आयलो आयलो. हय. अरे सांग कितें जालें? बसी केन्ना सुरू जातल्यो खबर आसा? बसी आनी 2 दिसांनी बी चालू जायत रे. खरें मरे? अशें आयकलां. हरशीं म्हणून तुमकां खंय वचपाक जाय? 2 शिमो काडून. हा 2 शिमो? हय. सगळे चडशे थंयच वचपाक भायर सरल्या मरे. भाई आनी राव रे, कितें खावपाक मेळत? सामकी भूक लागल्या रे आमकां. 2 दीस जाले खायत ना पोटाक. सगळें बंद रे बाबा. पळय मरे भाई मातशें कितें उपकार जातले. राव हा पात्रावाल्या दुकानार कितें आसा जाल्यार पळयता. हय हय हय. आनी हय कितें मोड आसतली? मोड? कळ्ळें आसूं पळयता हांव कितें मेळटा जाल्यार. तो मेरेन हाता कितें लागता जाल्यार पळया. हय. पळय हांव त्या भुसारी दुकानार कामाक आसता. तेंच एक सद्या चल्ला म्हणून म्हजें काम उरलां. नाल्यार हेरा भशेन म्हाकाय चलचो पडटा आशिल्लो. पळय मरे बाबा कितें मेळटा. हय. खरेंच उपकार जातले. उपकार जातले सामके. हय दिदी येता 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 हांव येता. आयकला, हा आमी 2 दीस हांगाच रावया. बशी सुरू जाल्यो की मागीर भायर सरुया. आगो पूण सुरूच जालें ना जाल्यार. हे पळय चलपाक जाता तो म्हणसर चलया. आतां बसी सुरू जाल्यो जाल्यार बस मेळटली. म्हाका कळना तुका कित्याक इतली घाई. जाम जाला गो हांव. केन्ना काय हो जीव घरा घालूनसो जाला म्हाका. आनी तुज्या हुसक्यान आनी अर्दो जाता हांव. म्हाका कांयच जायना आनी ताकाय. आमी दोगांय आसात बरी. तूं असो गणसोडून गेल्यार कशें जातलें म्हाका सांग.
होय हा तो भुरगो येता येता होय भाऊ पात्रावान तापयले मरे पयशे ना जाल्यार कांय ना म्हणटा तो मेळा तुका कितें ये इतल्या तसंच इतले आसूं तुमकां मुखार लागतलें न्ही पळयता हांव कितें मेळटा जाल्यार बिश 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 येता राव बिश बिश हो हो ताणें सुण्याक घाल्लो दिसता चलता न्ही तुमकां आनी कितें उपाय आसा दी हाजेच 3 कुडके करी आनी पोटान घालुया ये नाका नाका तुमीच खाया तुमकां सद्या चड गरज आसा खाया खाया तुमी अगो पूण चलपाक जाय जाल्यार मात तरी शक्त नाका 2 दीस जाल्यार पोटान कांयच ना खा भाई आं आता हांगच्यान शिमेकडे वतले जाल्यार खंयच्या वटेन वचचें पडलें शिमेकडे हां हां हे थंयच्यान गेल्यार मरे तुका एक न्हंय मेळटली हां थंयच्यान दाव्यान गेल्यार तुका शीम मेळटली अशें पूण पूण मातशी सांबाळूं ना कित्याक थंय एक कॅम्प आसा नजर चुकोवन चलात तुमकां भितर बी घालत बरें येता आमी आं देव बरें करूं या म्हणून हय. बाबा खरेंच उपकार जाले काय देव बरें कर देव बरें करूं भाई येता आमी आं चल बरी करून हय सांबाळून चलात आं हय अरे ओय खंय भोंवता भायर सरप ना म्हणून खबर ना तुका सायबा सायबा हांव त्या भुसारी दुकानार कामाक आसता सायबा अरे गावा वटेन कोण वचपा लागले बी दिसला तुका गांवा वटेन ना ना सायबा कोण दिसूना हांव एकटोच आशिल्लो तू कित्याक हांगा भोंवता सायबा चूक जाली सायबा नाका सायबा सायबा बेश्टो हांगा ते भोंवता हेवटेन कोण ना रे आमी ते वटेन वचून पळोवया नाजाल्यार साहेब आमकांच बेश्टो खातलो हय सारकें चे, खंयच्या चोर वाटेन वतात कांयच कळना मरे भसळीच याचा या चल या पळय घडये शीम आतां लागीत आसतली मातसो सुशेग घेवन सरया मगो फुडें हय म्हज्या पोटान मातशें दुखपाक शें लागलें हां बसता हांगा थोडो वेळ बस हांगा लागीं लागीं काय कोण दिसना बस सुशेगाद पात्रांवान आमकां न्ही थोडे तेंप कामार दवरली रे बरें जावपाचें पात्रांव काम नासतना कित्याक पोसतलो तो आमकां तांचें बरें न्ही तांकां खंयच चलचें पडलें ना 4 वण्टींनी सुखान आसतली ती तांचें कितें बाय आमचे भशेन काटकसरीची जीण न्ही ती आमी जन्मभर थडपड करून सुद्दां निमण्या नशिबान हें चलप दिलें आमची जीण तांच्या वरी आशिल्ली जाल्यार कितलें बरें जावपाचें न्ही हे पळय तुजो गुरवाचार करपाक
कांयच उणें पडचें नाशिल्लें. ए नाका रे, म्हाका आनी दूध नाका. अगो तुका ह्या स्थितीन मुगो पोटाक बरें पडपाक जाय आणि तू आता एकले ना, तोय आसा न्ही. तोच म्हणून कशें कळ्ळें तुका? बरे बाये ते असा काय ना, फक्त घे पळय हे दूध पी. दुधाचे टेट्रापॅक सांबाळून दवरपाक जाय हा. लोक भरून भरून व्हरतात खंय, मागीर मेळत ना मेळत. तू मुगो हो बेश्टेच बी आता. आत्ता ऑर्डर केल्यार अशें दारान हाडून मेळटा पळय, दोतोर लेगीत तो लेगीत मेळत. आणि तू म्हाका आतां गजालीची पिशे लाव नाका, पयलीं ते दूध पी. कितें रे, सगळीं हांगा दालगोना कॉफी पिता आनी तू म्हाका हांगा दूध पी म्हणटा. ती दालगोना बी आसा पळय ती मुगो सांची. आता मुगो तुज्या आवडीचे पालक सँडविच केला. म्हज्या आवडीचे म्हणून काय म्हजे हिमोग्लोबीन वाडोवपाक? एक तीर में दो निशान. एक काल तो नेटफ्लिक्साचेर पळयतालो तो मुवी अर्दो उरिल्लो, तो पळोवया न्ही. बरें, म्हाका पयलीं सांग, तुवें तुज्या आयच्या दिसाचो तुजो वर्क कंप्लीट केलो जाल्यार आमी तो पळोवया. हय हय केलो, आतां मुवी पळोवया. बरें, पयलीं मुगो मातशी न्यूज कितें जाल्या पळय त्यो पळोवया. नाका, सद्दां तेच तेच आयकून वाज आयला. सगळ्यो दुखेस्त खबरो. बेबी खातीर बरें न्ही तें. तू मुगो हाली खूबच मस्ती आनी मुडी जाला. तो वा तें तुजे भशेन जायना जाल्यार पुरो. आसूं, तुजे भशेन काळजी घेवपी आसल्यार पुरो. म्हटल्यार तुका कितें दिसलें तर हांव तुजी काळजी घेता? अगो हांव ताजी काळजी घेता. म्हणजे तो येतकच तू म्हजी काळजी घेवपा ना तर? पळोवया. कसलो पळय, मारू. तू मुगो ताका नाका जाल्यार कांयच शिकोव नाका. त्या परस मुगो आमी मुवीज पळोवया. चल चल पळोवया. हे खंय शेणले? तू शेणला थंयच. आमी थंय फक्त शेणपाचे, केन्ना जगपाचें ना. म्हाका कितें दिसता जाणा, आमी गांवांत वचून चड सुखी जातली अशें म्हाका दिसता. तुवें म्हणलां तशें थंय आमचें घर आसा, घरची आसा, शेत आसा. कोणाची घरां बांदपाक आमकां फातर उखलपाची गरज ना. स्वताचें शेत पिकोवन स्वताचें पोट भरप, हाका स्वाभिमानान व्हड करप. परत शेणले तूं? शेणूक ना, ही जीण म्हाका जगपाक जाय. खूब जालें दुसऱ्या खातीर काम करप. हय, काम सोंपलें म्हणटकच मनशाचो वालोर सोंपता. अशा जाग्यार रावप तरी कित्याक? मागीर रावला कित्याक? चलया न्ही. तुज्या पोटान दुखपाचें थांबलें? हय, ताकाय बेगीन पावपा जाय गांवांत. अशें चल, आतां वच्चेच पडले. हा चल. चल या. आगो आगो, यो यो बस हांगा. आगो रगत व्हांवपा लागलें मग. दाखय दाखय म्हाका. हांवें 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 काच दिसता ती, तरी बरें चड भितर गेली ना. रावा. हे पळय, कपडो बांदचो पडटलो. हा, मातशें सोस. मातशें सोस. हा जालो घट? रा चला. हे पळय, बरोवपाक जातालें पळय. सोकास.
जातलें मुगो चलपाक? सवका सवका चलुया. एक जोतें मेळिल्लें जाल्यार बरें जावपाचें. मेळटले वाटेर. चल. यो सवकास यो. सवकास. पांच दीस जाले चलता चलता. आता तरी ह्यो बसी सुरू जाल्यार पुरो. तो भुरगो पयर म्हणटालो न्ही जातल्यो म्हणून. अगो पूण वाटेर काय एक्कूय दिसूना. हे पळय हो थंय बस स्टँड आसा दिसता. थंय वचून पळोवया. ऐक, आं म्हज्या पांयाचो गाव मातसो दुखपासो लागलो. अशें थंय कोण चप्पल्यो दित एखादे वेळ. हांगा धड कोण खावपा दिना. तुका चप्पलांनी दितलो थंय कोण. तुका तुका हांवें सांगिल्लें ते मॅडमीन कोयरान उडयल्लें पळय तातूंतलें एक काडून घे म्हणून. आं? तिणें स्वता जावन काय दिलें ना. हांव कित्याक काडूं? मोठे स्वाभिमानी न्ही तूं. तुजेच कडल्यान शिकला. हे पळय म्हजी परिस्थिती बरी आशिल्ली न्ही जाल्यार जगांतली सगळीं सुखां दिता आशिल्लो हांव तुका. ऐक, तुज्या वांगडा गांवान वचपाक सुद्दां सूख आसा म्हजें. अशें पांय झरो. हय. आनी जर बरी परिस्थिती आशिल्ली आमची तरी अशीच रावता आशिल्ली काय आमी वांगडा. कित्याक ना तर हे पळय हाजे परसूय चड सुखान आसता आशिल्ली. ऐक, बेबी कित मरता. हे हय मुगो. आता केन्ना येवपाक शकता तो वा ते. हय मागीर तेका खेळपाक मस्ती करपाक घर निवळ करपाक जाय. तुवें पळयला तरी घरान कितलो गैर जाला तो. हय, पूण आता निवळ करपाकूय कोण मेळपाना. सगळें आमकांच करचें पडटलें. हय आमी मुगो एक काम करया. सगळीं कामां मुगो घरची हांव करता. तूं फक्त बसून म्हाका मॉनिटर कर. कशें? एक पयलीं तो शुयेक निवळ करपाक घेवया. खूब जोती जाली. तितून मुगो चडशी जोती तुजीच आसा. आसूं, पूण आतां काय खंय चड वचप जावपाना. आनी पन्नी जाले म्हणटकच थोडी उडयली म्हणून काय ना. तशें जाल्यार एक काम करया. हांव मुगो तितूंतले एक एक जोते काडून तुका दाखयता. ते दवरप काय ना ते तूं म्हाका सांग. जाता जाता. चल चल लाग कामाक. येस मॅडम. ये पळय. ते नाका. आणि हे न्ही ते बरें म्हारग. तू मुगो अशें करून सगळीच जोती दवर म्हणटले पळय. ना रे, हांव सांगता तुका खंयची उडोवपाची ती. हे आनी पळय हे सामकें कावला गायला. हे काय तू घालचें ना. अरे हे उडय. बरें.
स्वप्नातल्या जगातल्यान भायर यो ए पळय कोणे तरी जोते उडयला घालता एकूच बी कितें रे अगो कोणे कुत्र्यांनी बी हाडून उडयला आसतलें तांचे बरें न्ही तांकां कोणेच बंदिस्त करून दवरुना पूण पोटा खातीर तांचेय हाल जाला पयर एकल्याच्या तोंडाचो घास सुद्दां आमी खालो अगो तांचे भागता गो कशें तरी आनी तांकां खंय आमचे भशेन गांवान वचपाक जाय हा तुका वचपाक जाय मुगो मागीर हे ते लागल्या त्या पांयांक हें जोते घाल हा एकूच बी कितें अगो सांगता तें आयक तितलोच पांय कमी दुखतलो घाल दी सवकास आहे पण रे हय. घाल ना घाल. चल या मग आता हय तर आतां म्हज्या गाडयेक एक चाक आसा न्ही चल दी आदी गाडी एक चाक असं राव राव कुठली घे पुरत चल हांगा कोणाकूय विचारल्यार कळत येरादारी सुरू जातली काय ना ते पूण हांगा चड कोणूच दिसना सो हो पळय थंय कोण तरी आसा ए तो अधिकारी बी न्ही मरे ना गो हाजो गडवेश दुसरो आसा हे पळय तूं राव हांगा हांव पळोवन येता ए सांबाळू ना आ सायबा मदत जाय आशिल्ली रे कोण तो पयस राव मातसो घाणी मारता मरे तुका लागीं येयना का चूक जाली सायबा सायबा हे बसी केन्ना सुरू जातल्यो काय विचारपा आशिल्लें आणि 2 दीस तरी जावचे ना वयल्यान अजून कांयच ऑर्डर येवंक ना आ? आनी सायबा हांगच्यान शीम कितली पयस शीम हय तुमकां शीम कित्याक रे चलपाक बी लागल्या कित्याक रे खंयच भायर सरप ना सांगला खबर ना तुमकां ना सायबा ना सायबा आमकां त्या वाटेच्या हॉस्पिटलान पावपाक जाय म्हणून हय विचारलें हय हॉस्पिटलान पावपाक जाय हॉस्पिटलान हय एका व्हरपा जाय हॉस्पिटलान बरं तशें जाल्यार बेगीन चलात फाल्यां मरेन शीम बंद करतले अशें आयकलां आनी 5 वरां चल्ल्यार आज रात पर्यंत शीम पार करूंक मेळटली तुमकां पण तुज्या ह्या स्थितीन जाता तुका वचपाक हय हय सायबा जमतलें सायबा कितें वेवस्था जायत एका मातशी शिमे मेरेन व्हरपाची हांव आनी कसली वेवस्था करतलो वयल्यान ऑर्डर आयल्या बेगीन आमच्यान कांय करून नजो सायबा पळय मरे कितें चलात तुमी वेळ खूब कमी आसा तुमचे कडेन म्हाकाय काम आसा सायबा वता. मातशें समज कोणाकूय कितली निष्ठूर जाल्या न्ही ही दुनिया एका गुरुवार बायलेक पळोवन लेगीत काकूट आयली ना ताका ताका कित्याक काकूट येतली दादल्यांक खंय खबर आसा गुरुवार आसप म्हणल्यार कितें तें आनी ताका वयल्यान ऑर्डर येवना न्ही वयल्यान ऑर्डर तू वयलो ऑर्डर दिना काय हांकां काय ताकाय मजा येता दर खिणाक दर दिसाक आमची परीक्षा घेवपाक हे पळय परीक्षेन पास जातली जाल्यार आमकां वेळेर पावनाका आं परत सुरू करया न्ही आमची अनवाणी गाडी हय सुरू करूया अनवाणी गाडी हे अनवाणी खंय आता तुझ्या गाडयेक एक चाक आसा मुगो मागीर चल एक चाकार या वयल्यान केन्ना ऑर्डर येता ती पळोवया
जाली आसतली काय. पळय म्हज्या कोतान आतां शीम चड पयस ना. वाटेर कोणे येयल्ली पाडव्याक 10 घाल्ली, वांगडा घेतली, एकदाचे शीम पार केली की फुगोवया आनी खावया. तुजें म्हणून बरें मुगो. ओदो त्या कुत्र्याचो आतां पारव्याचो घास काडून घेतलो. तूच म्हणटालो न्ही कितें आमकां थंय गांवान वचपा जाय, खावपा जाय आमकां. आमची वेळा कडेन सर्त चल्ल्या न्ही. हय गो बाय. आनी आमच्या बरोबर बाबडे तेंय बी गांवान आशिल्ली जाल्यार अम्मा बरें गोड धोड करून घालपाची ताका. तूं कित्याक भिला. आनी थोडे दीस एकदां काय गांवान पावली की आजी अम्मा चाची बोवा मावशी सगळीं कितें ना कितें करतली. जितले पोटान आसना मेळूना न्ही तितले जन्माक येतकीच मेळटले तुका. येतलो बेगीनच जन्माक तुगेर नंदार पोर. हासतलो खेळटलो जातलो दूद दयाचो चोर. भरतलो कुसवो तुजो आनंदान भरतली खुशी शिरंतरा. भरतलो कुसवो तुजो आनंदान भरतली खुशी शिरंतरा. येतलो बेगीनच जन्माक तुगेर नंदार पोर. हासतलो खेळटलो जातलो दूद दयाचो चोर. कितें गो बाबूच मुगो. कोणूय जाऊ पण बरे भशेन जाऊ. ए हय आ, पण तुका कितें दिसता कोण जातलो. कोणूय जावं हांव जाणा. कोणूय जालो जाल्यार ताजे उपाट मोग करपाक आजी चाची मावशी सगळीं आसतलीं म्हणून म्हाका आनी कांयच करचें पडचें ना. आणि कितें तर कितले तेंपात आमच्या घरातले पाळणे घालतले. हय तर मज्जाच मजा. पूण तेका न्हाण मात हांवूच घालतलें हा. सांगलें न्ही तुका म्हाका आनी कांयच करचें पडचें ना म्हणून. ए पूण दूध मात तुकाच दिवचें पडटलें हा. अगो कितें जालां आसताशें एकटेंच. कांय ना गांवची याद आयली. सगळीं कितले खोशी जातले न्ही आमकां गांवाक पळोवन. हय पूण गांवान पावतलीं जाल्यार पांय झपाझप घालपाक जाय. तूं मदीं मदीं अशें स्वप्न जाल्यार कशी पावतलीं आमी गांवान. आतां कशी पावल्या पळय तशीच. हे पळय ती शीम बंद जावचे पयलीं पावपाक जाय आमकां. खरें सांगू ह्यो शिमो आमच्या खातीर न्हय, ह्यो तांच्या खातीर ज्यो घराच्या 4 वण्टींनी सुखान आसात. रस्त्यार पडिल्ल्या कसली शिमांनी मेर. सद्या हो रस्तो हिरा ना हेच आमचें घर. व्हांवत्या वाऱ्याक कोण घालता शीम. आनी वाटेर आमची तान भागोवपी न्हय ती कशी व्हांवता तर आपल्याक जाय तशी. मागीर मागीर आमकांच कित्याक ह्यो शिमो. कित्याक तर 4 वण्टीच्या सुखाचो हक्क आमकांय आसा. आमकांय मेळपाक जाय घरा भोंवतणची वय आनी गरमी आनी शिंया पासून वाचोवपी दार. म्हणून चलपाक जाय ते मेळसर चलपाक जाय.
शिमेकडे पावली आम्ही. शिमेवाले अधिकारी दिसतात. म्हणटगेच आमकां ह्या वाटेन वयचें पडलें ना, रानाच्या वाटेन. हय यो ते आमकां पळोवचें ना न्ही. कळ्ळें ती जाल्यार मदतूच करतले. ना, ते म्हाका व्हरून हॉस्पिटलान घालतले आनी म्हाका नाका, म्हाका गांवांत पावपाक जाय. आगो पूण ताजें कितें? तो काडटलो, आमचे भशेन मातशे पाशेस काडटलो, पूण म्हाका वचपाचें. बरें बरें अशें सोकास पांय घाल. एकदाची शिमफार जाली. हय अगो काळो कसलो म्हणून बरी सुटली. हय. आता हे पळय तुजी ती पारव्याची दाळ मातशी फुगोवन खावया आनी मातशी न्हिदुया. हय तर. यो तुजे दोळे सामके जाम दिसतात. दोळेच कित्याक, हांवूय सामकें जाम जाला, पूण म्हाका वाटेर ओडकून पडपाचें ना. हे पळय हांव इल्लें उदक घेवन येता. तूं ती दाळ फुगोवपाची तयारी कर. हय दी. घे. येता रोखडो. बेगीन यो. आं आवय देवा. घे. पळय दाळ फुगता म्हणसर आसो हांगा पडटा. आवय गे फाट आनी कमर गेला सामकें. आवय गे फुडें आनी कशें जातलें देव जाणा. तूं परत अशें उलोवपा लागलो. आं तूं परत अशें उलयल्यार कशें जातलें म्हाका सांग. तुवें थारायलें म्हणून तर आमी चलपाक सुरवात केली न्ही, आनी तूंच आतां गणसोडून गेल्यार कशें जातलें म्हाका सांग. भंय दिसता गो म्हाका. मुखार आनी कितें जायत जाल्यार. कित्याक कितें जातलें हें पळय, त्या सुण्याच्या आनी त्या पारव्याच्या कृपेन 4 कण पोटांत घालपा मेळ्ळें न्ही, घालुया. अशा वेळार सुद्दां कशी गो तुका ही फकाणां सुचता. बाबू तुजी मां म्हणल्यार खऱ्यांनीच महान. कितले म्हूण पाशयेस रे तिका. आनी बाबू तिका केन्नाच त्रास करनाका. तुजी मां आनी हांव दोगांय तुका गांवान व्हरतलीं. हय तुजो गांव. आनी बाबू तुजो बाबा आसा पळय, तो आनी खूब कश्टाळू. तुज्या आनी म्हज्या खातीर कितले चलत रे तो अंतर.
संवसारातली सगळी खुशी दिवपाक सुरू केला रे आम्ही हो प्रवास. तू सांभाळून राहा शाण्या. ए ती डाळ फुगल्या असतली पण खाऊया. असल्या वेळार फुगिल्ली डाळ सुद्धा म्हणल्यार पकवान नशें न्ही. हा उगीच. हे पळय आयची रात एखाद्या वेळ फाल्यां येरादारी सुरू जातली कित्याक मेळटा तर वचपाचें हांव. एकदाची सुरूच जाल्यार पुरो. हांवे जातली गो सुरू त्यो सांगताले न्ही जातली म्हणून. अशें सांगपी मरे खूब जाण आसता पूण जाता तेन्ना जाता. हे पळय तो इतली बी परीक्षा घेवचो ना गो आमची. हय तर यात्रेक चलता ताच्या परस खूब चल्ले आमी. आतां तरी ताणें पावूंकूच जाय आमकां. काय ताकाय बी कोणाची वयली ऑर्डर लागता कोण जाणा. ताका आनी वयल्यान ऑर्डर दिवपी आसता तर. म्हाका दिसता सगळ्यांक ऑर्डर दिवपी तोच म्हणून. आगो तशें आशिल्लें जाल्यार आमचेर हांगा रस्त्यार न्हिदपाची परिस्थिती येवपाची. आसूं ताकाय कितें आडखळ आसतली. आसत. ए खबरी खूब जाल्यो चल न्हिदुया आतां मातशी. सकाळीं उठून परत लागपा जाय वाटेक. घे हो घालता मग. हो खंय गेलो काय. आवय पोटान दुखपाक शे लागले. उदक गेले काय कितें. ऐकायला लागी असं तू. देवा आगो कितें जालें. अरे माझे उदक गेले. कितें सुटपाचो वेळ जालो. आनी कितें लागीं मेळत काय. राव हांव पळयता कितें मेळटा जाल्यार. राव विचारला तो. आवय अरे अरे कोण आसा. मदत जाय आशिल्ली. कोण आसा हांगा. आवय देवा. हे पळय मातशें सोस कोण तरी मेळटलो. जायना. अरे कोण आसा. आवय गे. हे पळय आमी आमच्या कोण तरी मेळटलो. आवय मातशें मातशेंच काड. आवय जायना रे. आवय आवय अरे कोण आसा. अरे कोण आसा हांगा. अरे मदत जाय आशिल्ली. अरे कोण आसा. मातशें सोस कोण तरी मेळटलो. अरे कोण आसा. अरे सुसपा.
सांगा हांगा बस स्टॉप आसा हांगा बस हा बस कोण तरी मेळटालो मेळटा बस हा अरे कोण आसा अरे मदत जाय मदत जाय कोण आसा हांगा ऐक आणि सोसपा जायना घडी येता का हांगा जन्मा घालचो पडटलो कितें हय हांगा रस्त्यार हय मातशें रावन जावचें ना तुज्यान ना पळय रावल्यार त्रास जातले म्हाका न्ही ताकाय गेले फावटी याद आसा न्ही कितें उदक गेले आनी आमी रावली आनी पयले भुरगे गेले आमचे ह्या वेळार रावन फायदो ना हे पळय हापूस जायनाका कोण तरी मेळटलो हापूस जायनाका ट्रंकातले कपडे काड आणि ती कोयती आसा पळय ती सुद्धा काड कोयती काड बेगीन आवय मातशें आवय गे हे पळय मातसो धीर धर जातलें जायना सोसपाक काड ती कोयती बेगीन आवय देवा सावकाश सावकाश जायना आवय गे अरे कोण आसा अरे ती कोयती काढ बेगीन कोयती आवय देवा